ते भितर येवन तेणे सगळें वायरींग काडून घेवन गेल्यात. प्लस ते सगळीं कबटां फोडून उडयल्या. कितें जालां तें कांय खबर ना म्हाका आतां. केन्नाची चोरी? 4 दीस जाले. लायट भितून वायरी आहले. वायरींग सगळें आनी हांगावर काणक्या म्हाका आनी एक घर आहा न्हू तेच याला वायरींग सगळें चोरून गेले. काय दुसऱ्याचे? दुसरे 2-3 घरां फोडली तिथं 3 घरां वायरींगूच याला. आणि कितें घरान पैसे बीन तशें असले ना 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 पैसे बिसे कांय ना. तें सामान कांय ना तेंच्या घरान. तशें लॉस कितके लॉस लुकसाण कितके जालें? लुस्कण आतां पयलो पंप पेलोलो न्हू तेच्या वयर दुसरे फावटी केस. हेज्या पयलीं हांगा चोरी जाल्या. पयलीं जालें तेन्नाय पुलीस रिपोर्ट केला. आतां कितें येयला चोरांनी? आतां फकत वायरींगूच येलां तें पळय दिसलां आनी कांय कबटां फोडलां तें आनी कितें येलां. आयज आमचो हांगासर एक केअर टेकर आहा त्याच्या लक्षान येयलें की हें घर फोडलेलें आहा म्हणून. पळय कितें आसता हे चोर असतात पळय ते गांवांत म्हाका दिसता येवन सर्वे करतात खंयची घरां बंद आहात खंयची हितून रावतात आनी जी घरां बंद आहा पळय तांकां ते टार्गेट करतात. हे पयलीं घर बंद आसता आनी हो आमचो जो एक गांवचो अंकल आहा तो तेजो केअर टेकर म्हणून तो पळयता ते. जेन्ना तो घर उगडून भितर येवपाक येयलो तेन्ना पळयता जाल्यार लॉक मोडलेले आसले. सो भितर वयता जाल्यार ते घरान तशे पयशे बिशे तशें कांय ना ते बंद आसता घर. म्हणटकीर त्यो वायरी तेंच्यांनी वायरी ओडून त्यो चोरून व्हेल्यो. मागीर सगळी जितली कबटां आसली तितली फोडल्यात तेंच्यांनी. पूण तितून आतां कितें सामान येलां ते तेकाय खबर ना केअरटेकराक. म्हणटकीर आतां पर्रा गांवांत आतां ह्यो चोरयो चालूच आहा. हेच्या पयलीं घर फोडलेलें आनी तेचो पंप बीन सगळो येल्लो. तेन्नाय तेंच्यांनी कंप्लेन केल्लें आतांय कंप्लेन केल्लें आहा पुलिशेन. म्हाका दिसता पुलिशेचो हांगासर पर्रा गांवांत जे तेंची पुलीस घालून मातशी पेट्रोलिंग मातशें टायट जावंक जाय. कित्याक सगळे लोक भियाल्ले आहा गांवांत. स्पेशली आमची जाणटी जी रावतात घरांनी ती सारकी भियाल्ली आहा. पंचायती कडेन येवन वारंवार फोन करून सांगतात पळय आमी भियाल्ली आहा मातशें पुलिशेक रिक्वेस्ट करा आनी पेट्रोलिंग मातशें सुबेज घाला म्हणून. आमी ह्या माध्यमांतसून पुलिशे कडेन रिक्वेस्ट करता की तुमी तुमची मातशी पेट्रोलिंग वाडया पर्रा गांवांत जेणे करून आमच्या जे जाणटी आहात जावं आमचे स्थानीक आहा तांकां एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जावं न्ही. कित्याक सगळे भियाल्ले आहात वातावरण भियाकूळ जाल्लें आसा तेन्ना मातशें पुलिसां कडेन रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी इमिजिएटली आपले पेट्रोलिंग वाडोवन लोकांक मातसो कॉन्फिडन्स दिवचो म्हणून. कितें म्हणटा तूं हांगासर एकूच ग्रुप आसा तो खंय तरी भोंवन ह्यो चोरयो कॅरी आउट करता? पळय आतां ह्यो चोरयो जावपाक हो एक वीक चालूच आहा. हय आतां सांगूंक जायना कित्याक तो ग्रुप सगळ्याक हांगासर हे जाता आसतलो. दिसाचे ते सर्वे करता आसतले आनी रातच्यो चोरयो करता आसतले ते. सो अशे सस्पेक्ट कोण आसता तांकां पेट्रोलिंगाक मेळत जाल्यार पुलिशेनूय म्हणून तांकां आतां हें करचें पडटलें. नाजाल्यार चोरयो चालूच उरतल्यो. सध्या पुलीस म्हणटा रातची म्हणटा आमी पेट्रोलिंग वाडयल्ली आसा असं दिसता तुमकां? पेट्रोलिंग वाडयल्ली आसा जाल्यार हांव नकळो. पूण फाटल्या दिसांनी तरी कांय नासली. आतां ह्या दिसांनी वाडयल्या जाल्यार कांय खबर ना म्हाका. पूण गरज आसा पेट्रोलिंगाची कित्याक चोरयो ह्यो चालूच आहा आनी आमकां चोरटेय मेळना कंप्लेन करून. सो लोकांक खंय तरी भंय पडलेलो आहा कांयच एक्शन जायना म्हणून. कित्याक चोरी जाली आनी ते चोराक धरलो जाल्यार एक तरी लोकांक कॉन्फिडन्स येता बाबा धरलो म्हणून. पूण आतां चोरयो तर वाडतूच आहा आनी ते चोरूय मेळना. सो लोक भियाल्ले आहा. खंय तरी पुलीस आयज एक्शन घेवपाक फेल जाता म्हणून ह्यो चोरयो वाडटा? ना पळय पुलिशेचें कशें आसता पुलीस आपले प्रयत्न करतात पूण ही जी एरिया आहा पळय पर्रा गांव येता पर्रा म्हापसा आल्दोना हे आसा ही एरिया व्हडली आहा. ही एरिया कंट्रोल करता जाल्यार पुलीस स्टाफूय तितलोच सरकारान दिवचो पडटलो तांकां आनी सगळी यंत्रणाय दिवची पडटली. ज्यो पेट्रोलिंगाक बायकी आहा हे आहा त्यो हांव खबर घेतालो तेन्ना ते म्हणटाले 2 बायकी आहा. 2 बायकीचेर ते इतली एरिया कशी हे करतली.
ही तर एरिया कव्हर करतले जाल्यार एटलिस्ट तांकां 8 ते 10 बायकी जाय. सध्या असेंब्ली चालू आसा कितें सांगून वता सरकारा कडेन होच एक रिक्वेस्ट की जे आमकां बेसीक सेक्युरिटी जे आमच्या लोकांक जाय ती दिवपाचो प्रयत्न करपाचो आनी ती दितले जाल्यार ह्यो पेट्रोलिंग मागीर ह्यो तांकां बायकी ज्यो काम करपाक तांकां जाय त्यो हे दिवंक जाय नेसेसरी. हीच रिक्वेस्ट आहा सरकारा कडेन. पर्रा गावात चोरयांचे सत्र जे आसा ते चालूच आसा. केन्ना बारीक चोरी, केन्ना व्हडली चोरी, तर केन्ना अटेम्प्ट टू रॉबरी. पण चोरयांचो प्रकार जो आसा हो ह्या गावात घडत आसा. नमस्कार येवकार तुमकां सगळ्यांक. हांव वीणा मांद्रेकर. तुम्ही पळयतात गोमंतक टीव्ही. सध्या आमी आसात भाटीवाडा पर्रा हांगासर आणि माझ्या फाटल्यान जे तुम्ही पोर्चुगीज घर पळयता ह्याच घरान चोरयेचो प्रकार जो आसा तो घडला. मेळयल्या म्हायती प्रमाणे ह्या घरान कोणूच रावनान. सगळे कामा निमित्त सगळे जे घरचे लोक आसात ते भायर आसतात आणि ह्या घराची काळजी घेवपाक तांच्यांनी एक केअरटेकर दवरला. जेन्ना हो केअरटेकर दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार राखणी करपा खातीरूच ह्या घरान येता तेन्ना ताका अशें कळटा की ही जी गेट आसा ही गेट ओपन करून म्हटल्यार गेट मोडून तशेंच घरचें जें दार आसा मेन डोर आसा तेचे लॉक फोडून खंय तरी कोणी तरी घरान एंटर केला. सो जेन्ना तो घरान फुडें भितर सरता तेन्ना ताका अशेंय दिसून येता की घरची ज्यो आलमारी आसात, घरांच्यो आलमारी आसात त्यो कोणी तरी सगळ्यो ओपन करून सगळे अस्ताव्यस्त परिस्थितीन दवरलेल्यो आसात आणि घरान कोण रावना. सो त्या लागून घरान व्हडले व्हॅल्युएबल्स कांय नाशिल्ले. पण जी गोष्ट घरांतल्यान जी चोरयेक गेल्या त्यो म्हटल्यार घरच्यो ज्यो इलेक्ट्रीक वायर्स असतात त्यो वायर्स फक्त ह्या घरांतल्यान चोरयेक ज्यो आसा त्यो गेलेल्यो आसा. आता हांगासर प्रश्न असो निर्माण जाता जेन्ना पर्रा गावात एका फाटल्यान एक बॅक टू बॅक चोरयो जातात तेन्ना पुलीस आयज कारवाई करपाक खंय तरी फाटी पडला काय हो प्रश्न निर्माण जाता. तसोच पर्रा गांवचे जे लोकल्स आसात, जे रेजिडंट्स आसात त्यांच्या मनान खंय तरी आयज भयाचें वातावरण जे आसा ते निर्माण जाला. कारण बॅक टू बॅक जेन्ना चोरयो जातात आणि खंय तरी पुलिसूय हांकां धरपाक आयज अनसक्सेसफूल जाता तेन्ना खंय तरी फाल्यां आमी सुद्धा ह्या चोरांचे नेक्स्ट टार्गेट आसूं शकता काय अशें भयाचें वातावरण जे आसा ते हांगासले जे लोकल्स आसात, जे रेजिडंट्स आसात त्यांच्या मनान निर्माण जाला. ह्या घरचे जे ओनर्स आसा त्यांच्यानी ह्या चोरये बद्दल म्हापसा पुलीस स्टेशनान जी कंप्लेंट आसा ती लॉन्च केला आणि फुडली कारवाई जी आसा ती म्हापसा पुलीस करीत आसात.